सत्तरींतले FRC वाटावे फक्त ट्रायबलां खातीर न्ही तर सत्तरींत रावपी बाकीचेय लोक जे आसा पळय न्ही इतर समाजाचे लोक सुद्दां सत्तरींतले फॉरेस्टांत रावता तांकांय बी फॉरेस्ट रायट एक्टाच्या अंतर्गत सनदी वाटपाचो कार्यक्रम आज जनजातीय सप्ताहाच्या निमित्तान आयोजित केल्ल्या ह्या कार्यक्रमात तेंच्यो रेडी आशिल्ल्यो त्या निमित्तान जवळपास एक 41 सुमारास सनदी ज्यो आसा हे वाटपाचो कार्यक्रम जाल्लो आसा. सीएम वेगळो आनी एक विशय सिव्हिल सप्लायचे जे मॅटर चालू आसा पळय तो मेन अक्यूज आहा तेका केन्ना पर्यंत अजून धरूंक ना पुलिसांनी. डायरेक्टर सिव्हिल सप्लाय आनी क्रायम हाजे डिटेलान करता तितून फक्त एकूच जाला कितें आसा तेतून म्हणजे ज्यो फेर प्रायस शॉप आपलो कोटा जो आहा पळय भायल्या भायर विकता म्हणजे हो कोटा तसो पळोवं वचत तेणी जो म्हटला सांगला पळय न्ही हांवें ताका आपयल्लो तेंच्यांनी टॅली केल्या उपरांत तांचो कोटा आसा. जे फेर प्रायस शॉप रेशन कार्डा वयल्यान जो जेंच्यांनी व्हरूंक ना तो कोटा त्या भायल्या भायर विकतात म्हणजे हांगासर डिपार्टमेंट ऑफ सिव्हिल सप्लायन डायरेक्ट विकूंक ना. काही फेर प्रायस शॉपवाले हो कोटा विकता पळय न्ही तो कोटा जो धरलेलो आसा तो कोटाचो म्हणून तांकां बाकीची इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहा. थोड्या जाणांक त्या खातीर हांवें स्ट्रिक्टली करूंक लायला. थोड्या जाणांक लास्ट 2 दिसांक जे बटन मारून तांकां जो हे करपाक दिता पळय न्ही तो प्रकार तो त्या खातीर डिपार्टमेंटाचे हितून फॉल्ट ना पण त्यांच्या भितर एकदां तो डायरेक्ट स्टॉक व्हरतना बीन जो प्रकार तो करता त्या खातीर ते आतां खंयची शॉपां आनी कोण हाजे तरी डिटेलान चल म्हटलां आनी ताज्या उपरांत जो मनीस कोण हे सगळें करता पळय ताकाय धरलो वयतलो. तेका अजून धरूंक ना म्हणून कित्याक तो बेलाकूय अप्लाय करता 2 दीस जाले अजून सुरू आहा तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन. ते IFB कर्मचाऱ्यांचे कितें तेंचे इश्यू जाला तेजेर पळय IFB कर्मचाऱ्यांक हांवें सरळ सांगलेलें की एकदां ते उगीच बरें पॉलिटिक्स नाका जाल्ल्या पॉलिटिकल पार्टीनी ह्या युनियनाच्या भानगडीत पडचे न्ही. कारण म्हणजे अशा पद्दतीन ते वयल्यान म्हाका दिसता जो तो उठसूट म्हणटा आमी ताका सपोर्ट करता हें करता आनी त्या कंपनीचो एग्रीमेंट कितें आसा ताका कितल्या तेंपान फिक्स करता म्हटल्यार कितें न्यू कंपनी स्टार्ट जाली ती तर ती तांकां ऑलरेडी हांवें आपयल्लें पळय म्हाका एकदां मेळपाक आयलें परत येवंक ना तेंच्यांनी मेळपाक येवचें तेंचो इशू रिजॉल्व करतो बट तेंचेर खंयसरूच अन्याय जावचो ना.